मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत दर्यादेगेर जायत्यो समस्या जाल्यात निर्माण. ह्या विशयांचेर विधानसभा अधिवेशनात जाली चर्चा. दर्यादेगेर रातची जावची पेट्रोलिंग, आमदारांनी मांडले मुद्दे. गोंयांत विधानसभेत अबकारी खात्याची चवकशी जाल्ल्यान विरोधकांनी सोऱ्याची तस्करी बंद करपाक असमर्थतायेचेर केली खर टिका. वाहनांची ना पुराय माहिती, कर्मचाऱ्यांचो उणाव, चॅकपोस्टाच्या प्रश्नाचेर अधिवेशनात जालो वाद. राज्यांत पारंपारीक पद्दतीन मनयली नागपंचम. कांय कडेन नागाच्यो मुर्ती आनी कांय कडेन परंपरे प्रमाण पुजलो कागदावयलो नाग. घडोवन हाडल्यो धार्मीक कार्यावळी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेत अबकारी खात्याची चवकशी जाल्ल्यान विरोधकांनी सोऱ्याची तस्करी बंद करपाक असमर्थतायेचेर खर टिका केल्या. वाहनांची माहिती नाशिल्ली आनी कर्मचारी नाशिल्ल्या चॅकपोस्टा सारक्या प्रश्नाक लागून खर वाद सुरू जालो. बेकायदो सोऱ्याची येरादारी करपी ट्रकाचो अपघात जाल्ल्यान अबकारी अंमलबजावणी यंत्रणेंतले दुबळेपण उक्ताडार येता. हे घडणुकेक लागून विधानसभेत खर चर्चा जाली. थंय विरोधकांनी अबकारी खात्याक गंभीर घाळपणाचो दोश दिलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी हे टिकेचे फुडारपण करून उल्लंघन करप्या आड केल्ल्या उपाय येवजणेविशीं मुख्यमंत्र्या कडेन स्पश्टीकरण मागला. ऑनरेबल मुख्यमंत्री हांव सांगपाक इन्सारपाक सोदता की योर रिप्लाय स्टेट्स that a department has initiated action against only 2 inspectors, 1395 cases and only 2 inspectors. Because sir, म्हाका दिसता हुई ना हुई तुमगे answer is saying that whatever cases have been, only show cause notices have been given. There's none any process na. I think your department needs to look into this very seriously. 1300 cases, only show cause notices, only 2 inspectors. Hui na hui, म्हाका दिसता you have to take seriously look into these labs. या आरोपाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान फुडली माहिती दिली. तो जे सांगता पळय न्ही, दिस इज अ वायोलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रनिंग बिहाइंड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट. हे जे पळय त्यो केसीस ज्यो आहा त्यो आमी वेगवेगळे तेंचेर टाइम टू टाइम फायल करता आनी ताकाच लागून त्यो केसीस ज्यो आहा तो नंबर आहा तो म्हणटा तो FIR फायल करूंक ना. ह्या केसीचेर आमी FIR फायल केला ताचो नंबर 36/2025 आनी अंडर सेक्शन 3182 3363 आनी बाकीचे सगळे पेडण्या पुलीस स्टेशनात. आनी आमची टीम जी आसा पळय न्ही ती दिल्ली हरियाणा त्या गाडयेची आयडेंटिफाय करपा खातीर गेल्या. ओके, आनी हे कंटिन्युअस आसा. स्पीकर सर, आमी आतां पर्यंत आमी जेचे आमकां अशा पद्दतीचे व्हायलन्स सस्पेंड करूंक ना न्ही. आतां पर्यंतची फाटली एक केस मेळिल्ली तेजे लायसन आमी कायमचे सस्पेंडूय केल्ले आसा. केस इज गोइंग ऑन. धाडाय तुमी इतले लिस्ट आहाय हांगा. शो कॉज नोटीस कित्याक तेंचेर एक्शन कित्याक केलें ना? एग्जांपल म्हाका एग्जांपल चोवपा जाय. स्पीकर सर, वायलेशन ऑफ 103 रूल मागीर एकलो कोण बुद्धाराम पुष्पेंद्र मीना कितली आहाय हिंगा. हांव धाड तुका फकत शो कॉज नोटीस धाडय. तेच नंतर कितें एक्शन करपाक तुमगे एक डिपार्टमेंटा प्रयत्न आहा? स्पीकर सर, प्रत्येकाक जाका आमी शो कॉज नोटीस धाडटा ताचेर फुडली एक्शन जी आहा पळय ती डिपार्टमेंट घेता. अकॉर्डिंग टू देअर क्लॅरिफिकेशन आमी फुडें वता. भाजपाचेच आमदार आणि आदले मंत्री निलेश काब्राल हांणी राज्यांत येवपी वाहनां खातीर प्रवेश आंकडेवारी नाशिल्ल्याचेर प्रस्न विचारून परिस्थितीचेर टिका केल्या. नागालँडात नोंदणी केल्ल्या ट्रकाचो अपघात जाल्ल्यान बेकायदेशीरपणा सोऱ्याची येरादारी करतना धरिल्ल्या एका विशिष्ट घडणुकेचेर तांणी उजवाड घातलो. जो व्हेकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिला NL01N2598 म्हणजे आमच्या पेडणे बॉर्डरीचे क्रॉस करून ती गोंयांत येयली. हे कन्फर्म जाता NL नाल्यार RTO भितर गोंया भितर असल्यो गाडयो ज्यो चलता RTO धरता अशें म्हाका दिसता. असो कायदो आसा. आता ही NL जी 0 गाडी भितर येयल्ली एक्सायज डिपार्टमेंटाचे चॅकपोस्ट सगळ्या इनवर्ट जाता तितू चॅकपोस्ट आहा. तितू भितर 2 भाशेची एंट्री जाता. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसा, आनी एक एक्सायज आसा. म्हाका फक्त एक प्रश्न विचारपाक जाय. हो जो कोण एक्सायज इन्स्पेक्टराचें नांव घेना तेणें वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी तेका तेजे ताब्यान पुलिसेन व्हडलें लिस्ट दिला. ह्यो ताब्यान दिल्या म्हणटा. स्पीकर सर, म्हाका एंट्री तितू रजिस्टर आसा वो ना कित्याक इन्क्वायरी भितर हे जातलेच.
पण फक्त सीएमान सांगचे ऑनरेबल सीएम एक्साइज मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर whether there is an entry of that vehicle coming in the excise check post at that region. प्रश्नांत आशिल्ली एक्सायज चेकपोस्ट गरजेच्यो नोंदी करपाक अपेक्षीत आसल्या हे मुख्यमंत्र्यान मान्य केले, पूण तांकां एकतर फटवणूक वा परवानो प्लेटान बदल जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो. आयकात. जी तो व्हेकल सांगता पळय न्ही ताजे कंप्लिटली रिकॉर्ड काडप सुरू आहा फाटल्या त्या 1 म्हयनो जालो एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन करता तेजी एंट्री रिकॉर्ड जो आहा पळय न्ही वो आमच्या हेजे चेकपोस्टाचेर आमकां मेळूंक ना. फॉर द पुलिसूय आनी एक्सायजूय दोनी कडल्यान व्हेरीफाय करीत आसा की त्या नंबराची गाडी एंट्री केन्ना जाली ती. स्पीकर सर हांगासर जे फ्रॉड करपी आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीची फ्रॉड करीत आसता, त्या खातीर जे नंबर प्लेट बदलप हे सगळें सुरू आसता, पण हेजी एंट्री जी तो म्हणटा पळय न्ही म्हणजे केन्ना येयली गाडी ती हाजी अजून तेजेर एंट्री मेळूं ना. स्पीकर सर म्हाका इतलें सांगपाक जाय, जरी तर एंट्री ना तर एक्सायज आनी ते चेकपोस्ट कित्याक करता एंट्री फूल अशें म्हणजे म्हणणें स्पीकर सर. कित्याक लागून स्पीकर सर एक तर जीएसटी आसा थंय का जीएसटीचे व्हॅल्यूआचेर गाडयो सोदता, जीएसटी जर भितर बील ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन एक्सायजार वचपाक पडटा स्पीकर सर. सो ह्यो गोश्टी ना ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें स्पीकर सर, इतलें सांगता. स्पीकर सर आतां आमी तेजेरूय बी प्रिकॉशन्स घेता. आतां एंट्री जी आहा पळय न्ही एंट्री आनी आउट हाजेरूय आमी स्ट्रिक्टली येवपी सगळे व्हेकल जे चेक करपाचेर परत एकदा. या हल्ल्या वांगडाच खुबशा राज्यांच्या शिमेचेर कसलेच तरेची तपासणी जायना. ही अंमलबजावणीत म्हत्वाची उणाव आसा जी मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत मान्य केला अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी नदरेक हाडले. गोंयचो सोरो गुजराताक कसो पावलो काय म्हणून हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां. लाथम बार्सेच्यान महाराष्ट्रान जो वता तो रस्त्याचेर चेकपोस्ट ना आनी फूल स्विंग सोरो थंयच्यान वता हें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा. हें तुमी चॅक करचें. थंय कोण तुमचो चॅकपोस्टूच ना आनी असोच तो सोरो मागीर गुजरात पावता. हें हांव सांगता जाल्यार चॅक कर. स्पीकर सर विजय सरदेसाय सांगता तो इंटरनल रोड ताजेरूय आमी चेकपोस्ट घालपाक लायता विच इज व्हेरी स्मॉल रोड आनी इंटरनल रोड आसा त्याच रस्त्यान चालू आहा. दोडा मार्ग आनी हेच्या गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार आनी मुजेफ शेख. दिवचल पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्लो आशिल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारीत लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. पावसाक फोंडकुलांनी उदक भरिल्ल्यान अपघातय जातात. हो रस्तो ताकतिकेन पुराय करात. लोकांच्या मागण्यांनी नेट धरला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळोवंक शकता हो रस्तो जो आसा पळय ताचे सगळे होडके पडलेले आसा. सगळे बिचोलेन सगळे कडेन मोठे मोठे होडके पडलेले आसा. तातूंत लोकांक ताजो खूब त्रास जाता. कित्याक तर आतां पावस येता आनी भरल्या उपरांत ते कळना लोकांक. त्या खातीर खुबशे एक्सिडेंटूय हांगा जाल्यात, खुबशे लोक पडल्या. आतां जे पायप घातले तेन्ना ते ओपन केल्ले आतां तेंचे सारकें पॅकूच करूंक ना. त्या खातीर हो खुबसो त्रास लोकांक जाता. आतां आमी ज्या रस्त्यार उबे आहा थंयसरूय हो रस्तो केन्ना केल्लोच खबर ना. हो मुन्सिपाल्टीक लागता. तशेंच दुसरे जे खड्डे पडले ते सगळे PWDक लागता. हातूंत जे डिपार्टमेंट आसा मुन्सिपाल्टी आसा तेंच्यांनी आपलें मेळून सारकें काम करपाक जाय. तेन्नाच लोकांक ही सोय सारकी जातली. कित्याक तर हे रस्ते आतां पावसान परत पॅच मारतात, पूण तेंचे पॅच मारता ते उरना आनी त्या खातीर आनीक ते व्हडके मोठे मोठे जायत आसा. आनी हो रस्तो तर कितकीशी वर्सां तेंच्यांनी करूंकूच ना. त्या खातीर होय रस्तो तेंच्यांनी सारको करपाक जाय. तशेंच जे बिचोले भर जे खड्डे पडल्या ते सारके करून लोकांक सोय करून दिवपाक जाय. नमस्कार. जे बिचोलेर आयज जे पोर्ट होल्स जे पडलेले आसात, जे आमचे बस स्टँड एरिया आसूं, दीन दयाला कडेन आसूं किंवा ग्रावंडा कडेन आसूं, ज्या खातीर कितलेशेच अपघात जावपाचे हे निर्माण जाल्ले आसा. खूब जाणांक ऑलरेडी खूब जाण पडिल्ले सुद्दां आसा ते हितून पोर्ट होल्सान आनी इंजरी जाल्ली आसा. त्या खातीर हांव मागता आमच्या PWD खात्या कडेन की तेंच्यांनी बेगोबेग हे रस्ते सारके करचे. कारण चवथ सुद्दां आतां लागीं येवपाक लागल्या. त्या खातीर बेगोबेग तेंच्यांनी हे रस्ते चालू करचे, सारके करचे आनी लोकांक एक बरी वाहतूक करपा खातीर एक हे दिवचे. जे पायपलायन आसात आनी जी केबल लायन आहा त्या खातीर तेंच्यांनी हे रस्ते खणिल्ले, त्या खातीर अजून ते तशेंच दवरलेले आसात. ते बेगोबेग मुन्सिपाल्टीन दखल घेवन ते बेगोबेग सारके. आनी हे पॅचीस मारता ते उरता काय ना थंयसर? पॅचीस जे कितें जेट पॅचरान जे कितें पॅचीस जे कितें मारल्या ते कांयच उरना. त्या खातीर मातशें सरकारान मुखेलमंत्र्यान मातशें बेगोबेग लक्ष घालून जे PWD मिनिस्टर आसात तांच्यांनी बेगोबेग लक्ष घालून हे बेगोबेग सुटावे करचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत दर्यादेगेर जायत्यो समस्या निर्माण जावपाक लागल्यात. कोयराची जावं वा सुरक्षितायेची ह्या विशयांचेर विधानसभा अधिवेशनात चर्चा जाली.
दर्यादेगे रातची पेट्रोलिंग जावपाचेरूय अधिवेशनात भर दिलो. अणजुणा दर्यादेगेर टॉयलेटीची सुविधा जाय. कोयर ही एक महत्वाची समस्या. सुण्यांचोय त्रास आसा. खात्यान मॉन्सून पर्यटनाक चालना दिवपाची गरज आसा. दर्यादेगेर पाळत दवरप गरजेचें. शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन सांगले. जाल्यार हेर दर्यादेग विशयाचेर ताळगांवची आमदार जेनिफर मॉन्सेरात उलयली. बेकायदेशीर टावट्सांक लागून पर्यटकांक बरोच त्रास जाता. शेक जेन्ना दितात तेन्ना पर्यटन खात्यान चवकशी करून दिवची. हरमलच्या स्वीट लेकाची उदरगत करपाक जाय. थंय सुविधा जायत जाय. सुवातेर गुन्यांवान भर पडपाक लागल्या. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान विशय मुखार व्हेलो. गोंया येताच कचरो प्लास्टीक पेपर पळयता what will our tourist think. Basic thing, Goa has a beautiful vibe which no other place has, but as soon as you land, this plastic and papers everywhere brings why will a tourist come back? Stray dogs on the beach, why would a tourist come to Goa, to take a bite, dog bite, and 5 injection घेऊन गावान आपल्याच्या एका वचपाक. Please coordinate with animal husbandry. Stray dogs are real nuisance. I wouldn't want to go to a place where dog bites me. Shioli constituency in Anjuna Vagator area, tourism department GTDC चे land जागे हा. They have been leased for on a long term, but there is subleasing. Those places are sublet by those people. I want to know whether this is officially allowed. तुमच्या ते अग्रीमेंटान आहा की ते सबलीज करूंक जाता काय म्हणून. सगळे काढून त्या रेस्टॉरंटांक आणि हॉटेलांकूच दिले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक आमी बिचार आमच्या भुरग्यांक घेवन वयता फकत दर्या दाखयतले आनी देयर इज नथिंग एल्स अदर दॅन दॅट. While the number of tourists coming into the state have increased, the focus now, I would request the minister should shift from quality tourism instead of quantity tourism. We need to attract high spending, rent responsible tourists who will bring value to economy. And at the same time, the policies that our honorable minister and the department make must protect and empower Goan entrepreneurs, be it shack owners, hoteliers, restaurant, taxi operators, travel agents and guides. There's another issue about influencers. I think someone else also spoke about it. Towards the end of last year, we saw certain influencers and content creators who are running down the image of Goa through false propaganda. And there was nothing really much that we could do about it. आमच्या मिनिस्टरान इजी वे केला तांकां सगळे परमिशन्स घेवपाक. पूण म्हाका दिसता टुरिझम डिपार्टमेंटान सगळी जबाबदारी घेवची आनी तांकां शेक दिवचे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही दितात शेक दितात, त्यांचो बिझनेस स्टार्ट जाता डिसेंबर जानेवारीन मदींच पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आणि त्यांची चूक ना, ते खंय ना खंय आपल्या कायद्या प्रमाणे एक्ट करता. पूण तुम्ही जर ते सगळे करून तांकां दिशात तांकां बिझनेस करपाक इजी पडटले. स्पीकर सर दुसरे त्या दिसा 0,000 मेन्शन केल्ले स्टील फूड ब्रिज जुनूसवाडा आणि आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरानूय सांगला की सिजना पयलीं हे करून दिता म्हणून. ताका लागून धन्यवाद तेंचे. इम्पॉर्टंट हरमला स्वीट लेक आहा, सगळो अख्खो संवसार जाणा जो गोंयान येता तो स्वीट लेक म्हणजे कितें ते. आणि आयज तो स्वीट लेक आमकां डिव्हेलप करपाची गरज आहा. आयज थंय वयशी जाल्यार म्हणजे थंयसर तुजे ट्युरिस्ट पुलिसूय पावनात आणि तुजे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे थंयसर लोक पावनात. कित्याक थंयसर तुका हाय टायडाचेर क्रॉस करपाक मेळना. ते कितें तरी फॅसिलिटीज करचे आणि थंयसर तुवें कंपल्सरी थंयसर तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर अपॉइंट करूंक जाय, नाल्यार ट्युरिस्ट पुलीस तरी. कित्याक थंय थोडे इलिगल एक्टिविटीज जातात आणि थोडे टुरिस्ट कितें करतात बियरी बीन घेतात आणि बॉटली त्या लेकान उडयतात. सो लेक तो पयली डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा. हांव जाणा डिसिल्टिंग तुजें काम न्हू WRDचें, पूण तुवें टायप WRD कडेन कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडल्यान डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा. थोड्यांनी वयर हट्स बांदल्यात, हट्सांतल्यान सेवरेजीचें उदीक थंय सोडलां. सो थंय परत आमचे स्वीट लेक आहा ते पॉल्युटेड लेक जातले. सो तेचेर मातशें लक्ष दिवचें आणि एक बारीकसो टुरिझम स्पॉट जातलो तो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. आयज नागपंचम. सैमाचोच एक भाग आणि शेतकारांचो इश्ट अशा स्वरूपात कांय कडेन नागाची पुजा करतात, कांय कडेन नागाच्यो मुर्ती पुजतात, कांय कडेन परंपरे प्रमाण कागदावयलो नागय पुजतात.
नागपंचमीक लोकांक भुलयतात त्यो रुचीक पातोळ्यो. कृतज्ञताय म्हणून नागाची पूजा करतात आनी सांजे वेळार नागाक सैमाच्याच गोपांत सुट्टात. पळयात गोंयची नागपंचम. नागपंचमी म्हटल्यार नागाची पूजा करप आनी हे वार्षिक अशें नागपंचमीचा पूजा करतात. हांगा रासय जे हांगा ज्या विटू घराणे जे आसा ते घराण्याक हांगा वार्षिक पद्दती प्रमाणे कितली वर्सांच जालीं हांगा पूजा करतात आनी हे धंद्या खातीर जी पूजा केल्ली आसा जी पद्दती प्रमाणे जी भटजी आसा भटजी विश्वनाथ बांदणकर हो हांगा येवन जी हांगा पुरोहीत हांगा पूजा करतात आनी ही पूजा करून सगळ्यांक आशिर्वाद दिता, नागाक दूध दिता, जे लावे दिता, हे सगळे नागपंचमी दिसा नागाची पूजा करून हे सगळे देवकार्य करता. भितर प्रतिवर्षी 70 वर्सां वयर जाली नागपूजा जाता. पूजा करतात, गाराणी घालतात, हांगासर जर थंय हांगासर आमकां सांगतात ते गायड करतात. सो हांगासर बरें आसा. आमकां ते सायडीन नाचते. तुझे पयले तुमच्या त्या सायडीन तुझ्या माहेरा त्या सायडीन ओसो आसा? फक्त चवथीक करता, हांगासर तुमच्या थंय करता ओसो? तुमच्या गांवांत ना. हांगा येयल्याकच तूं करता? फर्स्ट टाइम. आणि वंशाक कितें कितें आसता मातशें दाखयता उगडून? मूळ देवस्थान आमकां श्री भूमिका ह्या देवळांत आमी नागपंचमी जे नवीन वंश आहात जुने वंश आहात ते सगळे प्रत्येक जाणा आपापल्या नागोबा कडेन पयलीं हें करतात, मानयतात, नारायणा पोरणां घालतात. सगळे हें करून जाल्या उपरांत देवळांत येवप, देवळांत गेल्या उपरांत देवळांत जेवण दवरप, सगळ्या देवळांत 5 एका दवरप. त्याच्या नंतर असं गांवकार म्हणून बसलेले असतात तेंच्या हातीक दिवप आनी कोण ल्हान भुरगीं बसलेले तेंकां दिवप. त्याच्यावर आपल्या घराकडे वचप. घराकडे गेल्या उपरांत आपले 5 गरडेचे 5 आहात तेंकां आपोवप जे वंश आहा तेंच्यांनी आनी जुने आहा तेंच्यांनी सगळ्या प्रत्येक जाणांनी आपापले गरडे व्हांवन दिवपाचे. आदर्शोपाद्यम सुबरवयम मंगला नमर्वयम सर्वेर्मः पुरी भरून झोपायची बिलिंग गंध आणि फुल Thank you.
गोवा 365 खातीर गोंय भरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया इकलांचो विसव. विसव उपरांत पोया फुडल्यो खबरो. कितलेशेच दीस उटंगराच्या पावसा उपरांत निमाणे हवामान सुदारपाक लागला. मंगळारा चडसो सुको आशिल्ल्यान आनी हो ट्रेंड कायम उरतलो असो अदमास आसा. बुधवारा लेगीत हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. IMDन दिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या 4 ऑगस्ट मेरेन हवामानाचो अलर्ट लागू ना, पूण ह्या वेळार अजूनय मदीं मदीं हलको पावस पडूं येता. पावस उणो जायत वता तशें तापमान ल्हव ल्हव वाडत आसा आनी आर्द्रताय वाडत आसा. येता त्या दिसांनी हवामान उष्ण आनी दमट आसतले. बुधवारा IMDन 31 डिग्री सेल्सियस चडावत आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास उक्तायला. बुधवारा हवामान सुके. 4 ऑगस्ट मेरेन ना कसली शिटकावणी. तापमानात वाड. आर्द्रतायेचें प्रमाण आसा वाडत. उष्ण आनी दमट परिस्थितीचो अदमास. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.